पेडणेचो नामनेचो पुनः उत्सव शेनवारा व्हडा उमेदीन मनयलो। या उत्सवाक गोय, महाराष्ट्र, कर्नाटका वाठारांतल्यान हजारांनी भाविक सकाळ सावन श्री भगवती देवी, श्री रवळनाथ या देवळांनी वचून भक्तांनी देव दर्शनाचो लाव घेतलो। पेडणेचो दसरो गोंयभर फामाद। पेडणेचो फामाद पुनवेच्या उत्सवाक लाखो भक्तांनी देवाचो मांगर हांगा श्री रवळनाथ आणि श्री देव भूतनाथ हांच्या तरंगाचे दर्शन घेवन कोल घेतलो। पळोवया काय भक्तिमय खीण। वाड वडील म्हणजे जाणटे सांगतात थंय वयर ते कोर्टाक थंय राव म्हणटा ताका आडवा एक आसा तो थंय रावा मागीर आनी तो वचनात कितें करता फिरतना कितें सांगता गांवचा बरा करतय महालचा बरा करतय गांव राखतय महाल राखतय सुखी राखतय आमी सगळे जाण हय सायबा हय सायबा हय सायबा म्हणटात महाजन। आतां कालांतरान कितें जालें आतां लोक कशे म्हणटात की पेपराचेर हांव वाचता बांद तूं सायबा आमी बांद तूं सायबा म्हणीत ना आणि देव कितें बांद म्हणून सांगिना ही आख्यायिका की एका रातीन एका वातीन मंदीर बांदून दी अशें काय देव म्हणना। देव सांगता गांव राखतय महाल राखतय म्हणून सांगता आनी आमी ते हय सायबा म्हणटा बांद तूं सायबा अशें काय ना लोकांच्या मनांत थोडें तें चुकीचें आसा। ती परत परत माघारी फिरता आनी परत तेचें अशें वाजत गाजत तेचे ते लोक थोडे जे कौल आसता ते कौल दीत 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 तेचें आगमन रवळनाथ देवळान जाता। रवळनाथ देवच्या देवळान जावच्या पयलीं उजव्या बाजूक दिवाण खाना म्हणून जो आसा तेन्ना दिवाण बी आसले पळय त्या टायमाचेर तेन्ना थंयसर तेची भेट आसली ती भेट ताका दिवाणाक दिता आनी वापस येवन रवळनाथ देवळान आयले नंतर थंयच देश प्रभूंचो कौल जाता आनी ती तरंगा रवळनाथ मंदिरांत वयतात तेन्ना थंयसर तेंचे कवळाच जाता।
गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृद्धा खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार.